तुमकां खबर आसतली 30 तारखेर रातच्या 10:30 CM सरान हांगा पुलिसांक धाडून आमकां आपल्या बंगल्याचेर आपोवन व्हेल्ली आनी थंय ताणें सांगलेलें की आनी मागीर तुमकां आपूण ऑर्डर दिता 4-5 दिसांनी. सो आमकां काल सांजच्या 6:45 आमच्या ऑफिसांतल्यान जे पिवन आसा ते ड्राफ्ट घेवन येयले जी आमकां शोकॉज नोटीस अजून पर्यंत पावूंक ना. ताज्या उपरांत आय एडवायज्ड बाय द डायरेक्टर टू चॅलेंज द टर्मिनेशन बिफोर एप्रोप्रिएट फॉरम इन केस आय एम नॉट सॅटिस्फायड बाय द ऑर्डर लेटर डेटेड 7/4/22. एक्चुअली हांगा 20 May context I have to say the termination order. I apologize for participating in dharna at the residence of Honorable Chief Minister. Further, I hereby undertake that henceforth I shall not indulge in any politically motivated agitations morcha, nor I will provoke or disturb the services being implemented under various welfare programs of Government of India and Government of Goa. I give this undertaking voluntarily. आमी पयलींच्यान सांगत आसा आमी सीएमाच्या बंगल्यार गेल्ली तेन्ना 1,500 लोक आशिल्ले तेन्ना आमी हांगासर अपोलॉजायज करपाक रेडी ना. कित्याक रेडी ना? कारण आमी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी थ्रू स्ट्रायक करूं नाशिल्लो, ताका लागून आमी रेडी ना. दुसरें म्हटल्यार आमी आतां जे आमी रिवोकेशन मागता तें अनकंडिशनल रिवोकेशन आसा तें आमकां जाय विथ बॅक वेजीस आमच्यो ज्यो आसा आतां 3 म्हयन्याच्यो त्यो. सो सपोज आयज रात पर्यंत जर आमचें टर्मिनेशन म्हणजे आमकां जर ऑर्डर आयली ना रिवोकेशन ऑर्डर जाल्यार इतले दीस आमी उदकाचेर आशिल्ली आनी फाल्यांच्यान आमी तें उदकूय बंद करतली आनी तेजे जे कॉन्सिक्वन्सीस कितें जातले पळय आमच्या हेल्थाचेर कोणाक कितें जालें जाल्यार तेजे रिस्पॉन्सिबल ज्यो कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसात त्यो आसतल्यो